नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। जिल्हा पंचायत वेचणुकीची अधिसूचना काढली, मात आचारसंहिता 28 फेब्रुवाराक 45 दिसांची वेचणूक 25 दिसा भितर वेचणुकेचेर सरकार आणि आयोगाचे चल्ल्यात प्रयोग। डिलिमिटेशन आणि आरक्षण आपल्या मनशांक फावर करूंक रोहन खवटेचो आरोप। नेली म्हणटा वेचणूक संविधान विरोधी, बीजेपी म्हणटा सगळे कायदेशीर सुरळीत। तियात्रांचेर सेन्सर बोर्ड घालचे ना म्हूण सरकारान लेखी उतर दिवचे, तियात्रिस्तांची मागणी। तियात्रांचेर एकवटाचे नावान सगळे सेन्सरा आड एकठांय। बाबुशा उपरांत माविनाचेर बाण मारपाक सुरवात। काँग्रेस म्हणटा कापासदाद असल्यार माविनान पक्ष सोडचो। माविन म्हणटा काडूनच दाखयात, काँग्रेस झगडटा आपलेच कडेन। रिजनल प्लानावेल्यान गोवा बचाव अभियान एक्टिविस्टांक घेवन परत एक्टिव्ह। रिजनल प्लान नासतना एकार एक मेगा प्रकल्प पास, गावागावांनी सरकारा आड सभा। आणि दुसरे गोवा ट्रायथलॉन सर्तीक बरेपैकी प्रतिसाद। देश विदेशातले 300 खेळगडे वांटेकार। सर्तीन सायकलिंग, स्विमिंग, रनिंग 2 लाखांचे इनाम। खबर विस्तारान। जिल्हा पंचायत वेचणुकीची अधिसूचना बुधवारा काढली, मात आयोग म्हणटा आचारसंहिता खंय 28 फेब्रुवारासावन लागतली। वेचणुकेन आचारसंहिता फक्त 21 दीस, 45 दिसांची वेचणूक 25 दिसा भितर। आता अधिसूचनेच्या 10 दिसा उपरांत आचारसंहिता असलो प्रकार गोंयकार घडये पयलेच फावट पळयतात। जिल्हा पंचायतीचे उमेदवाराचे खर्चाची मर्यादा 75,000 वेल्यान 1 लाखा मेरेन व्हरतले। वेचणूक मतपत्रिकांनी जातले। वेचणूक आयोगान जिल्हा पंचायत वेचणुकेची अधिसूचना बुधवारा काढली। राज्य वेचणूक आयोग म्हणटा अधिसूचना काढली तरी आचारसंहिता 28 फेब्रुवाराक अर्ज करपाच्या पयल्या दिसा सावन लागतली। मात राज्य वेचणूक आयोगान 1999 काडिल्ली वेचणुकीची अधिसूचना म्हणटा वेचणुकीची अधिसूचना येता तेन्नाच आचारसंहिता लागू जाता। मात राज्य वेचणूक आयुक्त आता वेगळेच सांगता। नॉट नेसेसरीली, वो लास्ट इलेक्शन में हम लोगों ने लगाया था जब से नोटिफिकेशन हुआ था, बट इस बार ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि इस बार हम लोग मिनिमम रखते हुए कोड ऑफ कंडक्ट को, ताकि सरकार का काम भी न रुके, जनता का काम भी न रुके और इलेक्शन भी ठीक से हो जाए। एनफोर्समेंट तो तभी हो जाता है जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन हो जाता है, उसका क्या रूल है? इन्फोर्समेंट जब होगा जब हम बोलेंगे इन्फोर्स करने के लिए, और हम बोल रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन जिस दिन नॉमिनेशन शुरू हो उस दिन से हो। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन इतना लेट आया है कि हमको हर चीज़ अपना मिनिमम रखनी पड़ेगी, वरना नॉर्मली हम लोग जहाँ मिनिमम 5 दिन प्रिस्क्राइब है वहाँ 7 दिन रख देते थे। अब संडे काउंट कर रहे हैं और संडे को काम भी करना पड़ेगा। मुदासीर म्हणटा तशें जाल्यार आचारसंहिता 28 फेब्रुवाराक लागता आणि 20 मार्चाक काबार जाता। फक्त 21 दिसांची आचारसंहिता। गोंयकार पयलेच फावट असले झटपट वेचणुकेचो प्रकार पळयता। झेडपींक आता वेचणूक खर्चाची मर्यादा 75,000 वेल्यान वाढोवन 1 लाख केल्या। पिछली बार 75,000 थी, अब इस बार 1 लाख रखने का विचार है। पोलिंग कैसे होगा? बैलेट पेपर और मशीन? बैलेट पेपर होगा। मशीन के लिए मुझे रफली 5 करोड़ रुपीस और खर्च करने पड़ते। मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि गोवा छोटी सी जगह है और यहाँ पर कोई मेल प्रैक्टिस है नहीं। हमारे जो है वो ऑफिसर्स और पुलिस और गांव में हर आदमी एक दूसरे को पहचानता है। जिल्हा पंचायत वेचणूक पक्ष पावण्यार घेवपाचो निर्णय लोकांच्यो हरकती आनी सुचोवण्यांक उक्त्यो दवरिल्ल्यो। ताचेर 808 सुचोवण्यो आनी 36 हरकती आयल्या। जिल्हा पंचायत वांगड्यांक पक्षांतर बंदी लागू करपाची सुचोवणी सरकारान मानून घेतल्या। कांय लोकांनी ही वेचणूक पक्ष पातळीचेर घेवची न्ही म्हूण हरकत घेतल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। ओबीसींक 9, एसटींक 4 जाल्यार बायलां खातीर 16 झेडपी मतदारसंघ झेडपी वेचणुकेन राखीव दवरल्यात। पळया सरकारान आरक्षण कशे रितीन आंखला ते।
झेडपी वेंचणुकांच्यो तारखो सरकारान थारावन राज्य वेंचणूक आयोगाक कळयल्यो. जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक 18 मार्चाक जातली. वेंचणुकेची अधिसुचोवणी आयल्या. झेडपी वेंचणुके खातीर ओबीसींक 9, एसटींक 4 जाल्यार बायलां खातीर 16 झेडपी मतदारसंघ राखीव दवरल्यात. तातूंत बायलां एसटी आनी बायलां ओबीसींक खातीर वेगळें आरक्षण आसा. आरक्षीत केल्यात ते झेडपी मतदारसंघ अशे: मोर्जे, सांताक्रूज, खोर्ले, होणा, कारापूर सरवण, पाळी, बेतकी खानोळा, शेल्डे आनी पैंगीण बायलां खातीर आरक्षीत दवरल्यात. हरमल, चिंबल, कोलवाळ, मये, बोरी, उजगांव गांजे, नावेली आनी रिवण ओबीसींक खातीर आरक्षीत. सेंट लॉरेन्स, वेलिंग प्रियोळ, बारसे आनी खोला एसटींक खातीर राखीव दवरल्यात. शिवोले, शिरसय, सुकूर, कवळे आनी वेळी ओबीसी बायलां खातीर राखीव दवरल्यात. राय आनी गिरदोळे एसटी बायलां खातीर राखीव दवरल्यात. अधिसुचोवणी काडल्या उपरांत वेंचणुको घेवंक राज्य वेंचणूक आयोगाक वट्ट 45 दीस जाय अशें आयोगाचे अधिकारी सांगताले. मात सरकारान 50 मतदारसंघांतल्यो ह्यो वेंचणुकेचे सगळे गणीत फक्त 25 दिसां भितर बसयला. पयलेच फावट ही वेंचणूक पक्षीय पावण्यार जावपाची आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. डिलिमिटेशन आनी आरक्षण सरकार पक्षान आपल्या मनशांक फावोर जातलो अशे रितीन आखला असो गंभीर आरोप पर्वरीचो अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन केला. दक्षिण गोंय झेडपी अध्यक्ष नेली रॉड्रिगीस म्हणटा ही वेंचणूक संविधान विरोधी. बीजेपी म्हणटा सगळे कायदेशीर सुरळीत आसा. जे कितें केला ते कायद्यान. I had voiced my sentiments and resolution also, 2 resolutions of the Zilla Panchayat was sent to the governor and everyone opposing the elections on party lines because I feel it defeats the autonomy and the 73rd amendment of the constitution. Grassroots bodies should always have bottom up approach. Women OBC is तुका म्हणटा ते इज वेलकम बट दिस वॉज डन विथ अ माल इंटेंशन. हांव तुजी एक्झिट पोलापासून एंट्री पोलाचो सांगता. ह्या फॅमिली राज्य जातले. नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीज नेबर कोण मिनिस्टर आसा तांची बायल रावतली थंय उबी आनी ती रावली ना जाल्यार म्हजी चुकतली. रावली जाल्यार यू हॅव टू क्रेडिट मी इन द नेक्स्ट हे की हांव सांगता युअर एंट्री पोल वॉज करेक्ट. एंट्री पोल वॉज. हांव पयलीं म्हणटा की पार्टी लायनीचेर कित्याक घेवप न्हू अशें हांकां दिसता. कारण तांकां पावर दिवपाच्या बाबतींत किंवा डेव्हलपमेंट कामाच्या बाबतींत जर अपोजीट लायनीचे सरकार आसत किंवा बाकी जर अपोजीट कोण बसलेलो आसत जाल्यार ताचेर कितलोसोच अन्याय जाता. ताच्या खातीर आनी पार्टी लायन्साचे केल्यार हो पावर्साचो प्रश्न सुट्टा. ऑफकोर्स सुट्टलो. डिलिमिटेशन्सचो जेन्ना आमी म्हटलें की इक्वल जावपाक जाय. ज्यो 30 आनी 20 आशिल्ल्यो गोंयांत खंय तरी प्रोपोर्शनेट आसपाक जाय. दोनी कडेन 25-25 जावपाक जाय. डिलिमिटेशन करतना फाटल्यान काय पॉलिटिकल अंतस्त हेतू आशिल्ले बी अशें ना. हे जे आसा दॅट इज कन्सर्न पंचायत डिपार्टमेंट एंड इलेक्शन कमिशन हांच्यांनी केल्लें. सरकाराचो कांय हात ना. घेवया एक विराम.